आयतारा बेती वेऱ्या हांगासर साळगांव मतदारसंघ कार्यकर्त्यांनी राजेश दाबोळकर हांच्या फुडारपणाखाला स्नेह मेळावा आयोजित केल्लो। ह्या कार्यावळीक गोयचे फामाद विनोदी माचयेवयले कलाकार मनोहर भिंगी हजर आशिल्ले। जनतेचो सांगात असल्यार आपणाक खंयच्याच पार्टीची तिकेट नाका, आपूण जनतेच्या सेवे खातीर वेंचणुकेच्या मैदानार देवपाक तयार आसा, अशें राजेश दाबोळकर हांणी सांगलां। आरडेक्सको खातीर वेरेच्यान गौतम शिरोडकार। सुरुवातीक आमकां जवळ 2,500 भुरगीं गोंय 4 वर्सां पावून तेन्ना गेल्या 4 वर्सां पासून आमचो कार्यक्रम सुरू आसा। कितें चडांत चड भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन आमी लक्ष दिवप। साळगांव मतदारसंघ पण जाता तितके साळगांवच्या बाजूनी मतदारसंघ तो कार्यक्रम घेवन आमी फुडें वयता आसतना आमकां खुबसो लोकांचो प्रतिसाद गावलो आनी त्यामुळे तुमची आनी आमची शेजारची साळगांव मतदारसंघाची गांवची भुरगीं सुरवात केली आनी तो म्हाका एक बऱ्यांचें दिसलें। हो कार्यक्रम करता करता खुबशे म्हाका म्हणल्यार तुका राजकारण कित्याक देवना। ह्या 2 वर्सां पयलीं जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्लें, ते निवडणूक आमी लोकां पर्यंत गेले। पळोवया तरी लोक आमकां कितलो बरें लागीं धरता इतकें कार्य करून। त्या निवडणुकीक आमकां 1,000 मतांनी लोकांनी आमकां पाठिंबो केलो। 1,000 अपेक्षा नासतना आमकां खबर आसली कितें आमी जिखचे ना म्हणून। तरी म्हाज्या मित्रांनी सांगलें तुमी कांयच काळजी करूं नाका, 1,000 लोक आमच्या फाटल्यान रावलो। ते आमकां मागच्या लोकांक पळय हांव देव बरें करूं म्हणटा। इलेक्शनाचो काळ आसा, खुबश्यो म्हाका येयल्यो पार्ट्यांची पार्टी तिकेट घे आमी तिकेटीची अपेक्षा करूंक ना। तिकेट ही तुमची, लोक तुमच्या बरोबर आसा जाल्यार तिकेटीची गरज ना। तुम्ही जर तयारी आसा, तुमकां समज हांव जावं रावलो जाल्यार तुमी सांगचें बाबा तूं राव आनी तुमच्या बरोबर आसा। तिकेट एका पार्टीची आसली तरी राजेश हो तुमचो आसतलो, हें लक्षांत दवरा। शेतातल्या शेड्याची दुर्गा मेरेन धांव, शेतातल्या शेड्याची दुर्गा मेरेन धांव तुमकां असो फोडेच्यान वेऱ्याला हांव। गोंयभर सध्या चल्ला राजकारणाचो शिगमो कार्नवाल, गोंयभर सध्या चल्ला राजकारणाचो शिगमो कार्नवाल। तातूंत हांवूय घालूंक आयला इल्लोसो बोवाळ, तातूंत हांवूय घालूंक आयला इल्लोसो बोवाळ। रक्षा मंत्री न्हय भारताचो पूण मनोहर म्हजें नांव। डिफेन्स मिनिस्टर न्हय भारताचो पूण मनोहर म्हजें नांव। तुमकां असो फोडेच्यान वेऱ्याला हांव। मडगांवच्या पिंपळाक 70ची साल, मडगांवच्या पिंपळाक 70ची साल म्हणजे दिगंबर कामतीच्या पिंपळाक राण्याची साल। मडगांवच्या पिंपळाक 70ची साल आनी गडकरी पुस्तार सुनील ढवळीकार करता हेचे हाल। आले मावाल्या कोर्नात आवेरदान बसता पाव, आले मावाल्या कोर्नात आवेरदान बसता पाव तुमकां असो फोडेच्यान वेऱ्याला हांव। राजकारणात आमचे घराणे तरी नासले जंगी, राजकारणात आमचे घराणे तरी नासले जंगी। नेसली ना लुंगी तरी आडनाव आमचे भिंगी। तुमकां असो फोडेच्यान वेऱ्याला हांव। डिफेन्स मिनिस्टर न्हय भारताचो, रक्षा मंत्री न्हय भारताचो, मनोहर म्हजें नांव, मनोहर म्हजें नांव, मनोहर म्हजें नांव।